तर तुवे मुजो दुडू वाडी कित्या गेलो नाय ही उतरायचे सुवार्थेचे केंद्र म्हणून घेतल्यार कशें निजाकी ही उतरां दान आनी यांचे वपारीचे केंद्रच कित्याक धन्यान नानी वा नाणें दिल्लो उद्देशच होच पळया हांव पाटयेसर व्यापार करा म्हणून ताणें आदेश दिवन दुडू दिल्लो काणयेचे अंती ह्या व्यापार केल्ल्याचेर आनी दुडू वाडी गेल्ल्याचेर सादारून आसा दुडू वाडयिल्ल्यांक वाखणप आनी इनाम दिवप आनी दुडू वाडीक गेली नासल्ल्याक गुण्यावकार करप आनी आसले नाणी पाटी घेवप काणयेक सोप दिता जेजून इतल्या की सुवार्थेची चावी सुवार्थेच्या सुरविल्या उतरांनीच दिल्या पळयणार आसचो जेजू आता जेरुजलेमाक लागीं पावुल्लो थंय देवाचे राज बेगीनच प्रत्यक्ष जातले म्हूण लोक चिंतून आसलो थवळ जेजून तांकां ही वपार सांगली देवाचे राज प्रत्यक्ष जावच्या वक्ता पाटलाव्यांचे जिवीत कशें आसूंक जाय म्हणल्याक जेजून चड वत्तू दिलो पाटलाव्यांचे जिवीत तांकां धन्यान दिल्ल्या नान्या परी तें दिल्लें ताचे लेख धनी विचारतलो तें वाडीक गेलची गरज क्रिस्तसो पाटलाव एक इन्वेस्टमेंट भावार्थ एक इन्वेस्टमेंट देवाच्या राजांत गॉड मीन्स बिझनेस